स्पीकर सर, स्टार्ट केला भिवपाची गरज ना म्हणून. पयलेच बजेटाचे फर्स्ट पॅराग्राफान हो मंत्र जो केन्ना केन्ना मुखेलमंत्री बरो वापरता, जो आज गोंयान एक टॉन्टूय कसो जाला, कोणी फकाणां करपाक भिवपाची गरज ना म्हणटात, हो म्हजे कोतान मातसो फेल मंत्र जाला. कित्याक भिवपाची गरज ना म्हणून सांगून 3,800 गोंयकार खवसले, 2,40,000 गोंयकार कोविडान इन्फेक्ट जाले, घरा बसले, जोडले ना. स्पीकर सर, इकॉनॉमीचेर हो इम्पॅक्ट पळयात. आनी तुमी स्टील हें सगळें आसून पसून म्हणटात हे बजेटान की वी हॅव अ रोबस्ट इकॉनॉमी विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.07%. स्पीकर सर, हे बजेट 24,467.40 crores, रेव्हेन्यू 17,097.50, कॅपिटल 7,369.90. हाजेर कॅल्क्युलेशन जर केलें जाल्यार 43% ऑफ युअर बजेट इज गोईंग टू पे सॅलरीज एंड इन डेट सर्विसींग म्हळ्यार इंट्रस्ट. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा इंट्रस्ट आशिल्लो 18%, सॅलरीज आशिल्ले 25%. गेल्या वर्सा डेट सर्विसींग आशिल्लें 11%, ह्या वर्सा तें 18% जालां. म्हळ्यार लोनाचेर फारीक करपाक जे पयशे आमी मोडटात ते 18% पाविल्ले आहा. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू आनी डेट सर्विसींग हें एकूच जाल्लें आहा, बोथ आर स्टिकींग एट 18%. वर्क्स, मेंटेनन्स आनी मटेरियल हें 24%चेर आहा. म्हाका डावट आहा की हें बजेट जें मुखेलमंत्र्यान प्रेजेंट केलां हाजें युटिलायझेशन जावचेंच ना. स्पीकर सर, जेन्ना नवे प्रोजेक्ट हे सगळे आमदारांनी सांगलां, 19 आमदार आहात की सांगतात आमच्या मतदारसंघान हें जावंक जाय, वेन्सीन म्हणल्यार आपल्याक फुटसाल ग्रावंड जाय गांवांनी. हे सगळें जेन्ना वर्क्स, मटेरियल आनी मेंटेनन्स हें 24%चेर आहा आनी डेट सर्विसींग तितलेंच ऑलमोस्ट इक्वल जाता, तेन्ना नवे प्रोजेक्ट आनी येवचेना. भिवपाची गरज आसा, फुडल्या जनरेशनाक भिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हातूंत तो म्हणटा की नाबार्डाक आमी बेस्ट आसात फॉर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. सांगूंक विसरता की 800 कोटी रुपया अटल सेतूच्या नाबार्डान तूं पे करता म्हणून. स्पीकर सर, प्लॅनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन आनी गव्हर्नन्सान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सान गोंय 4थ्या पोझिशनाचेर आहा, 72 मार्क्स मेळ्ळ्या अशें म्हणून सांगता. पूण डेटा जो गोंयच्या सरकारान धाडला निती आयोगाक हो डावटफूल डेटा असो म्हाका दिसता. कित्या वयल्यान तें सांगता हांव तुमकां. स्पीकर सर, तांणी सांगलां की भुरगीं लेस दॅन 5 years ऑफ एज हू आर अंडरवेट हो डेटा धाडला. 2019 20.30% आशिल्ले, 2020 आनी 21 20.30%च उरल्या. प्रेग्नंट वुमन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49, 15 to 49 you are supposed to get married on 18, but anyway, who are anemic, percentage हा 26.70%. केन्ना 2019 2020 26.70%च उरता. प्रेग्नंट वुमन 15 to 49 who are anemic 26.70, 26%. फिगर सेम उरल्या. स्पीकर सर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश खरो आसलो की इट इज जस्ट अबाउट नंबर्स, नथिंग टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली. स्पीकर सर, जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोवा, सरकार तुमच्या दारी हें सगळें उलयतात, एक सादो तातूंत मंत्र आहा, मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स. हें काल हांवें म्हणलां की हें रुलींग पार्टीचें इलेक्शन कॅम्पेन आशिल्ली म्हणून. कित्याक आतां सांगे सोडून जे 11 मेक तुवें केलां, सांगे सोडून हें सरकार तुमच्या दारी आनी खंयच जावंक ना. काणकोण जाल मरे. स्पीकर सर, आमी आमदार गेले खेपे आशिल्ले, सरकार तुमच्या दारीक आमकां कोणें आपोवंक ना. सो हांव उगी उलयना. स्पीकर सर, परतें सांगता, बुफे बरी आसली म्हणून, पूण कामां कोणाची जावंक ना. चीफ मिनिस्टर्स फेलोशीप प्रोग्राम म्हणून आहा, तो ताणें गेल्या वर्सा अनावन्स केलो, 1 कोटी रुपया दवरले. हातूंत तुका 40,000ची सॅलरी दिवन 25 लोकांक 10 म्हयन्या खातीर हायर करूंक जाताले. 5 तरी हायर केल्या ना. कितें करतात ते? हे खेपे 80 लाख रुपया अलॉट केल्या. हे फेलोशीप प्रोग्राम आयकुपाक बरें दिसता,
म्हाका कळना तुमचे पार्टी लोक पसून कित्याक जावंक सोदना काय म्हणून फेलोज. स्पीकर सर, हेल्थान सगळे म्हणटात सगळें बरें जालां हें जालां. अरे 3800 लोक मेले मरे. मेले ते गेले. स्पीकर सर, लोकांक ऑनलायन वचपाक पडिल्लें, बोटां कितलीं फास्ट ती चॅक करचें पडिल्लें वॅक्सिन बूक करपाक. हें हांव विसरूंक ना. पुणून आनी गोंयची जनताय विसरूंक ना. कितलेंय आमी उलोव हांगा की सगळें बरें आशिल्लें म्हणून, ना. वॅक्सिन बूक करपाक फास्टस्ट फिंगर ट्राय करचें पडटालें. आनी खूब जाणांक ही रावता 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 इन्फॅक्ट जावन गेले. मेडिकल इन्शुरन्स म्हूण आहा, हें मेडिकल इन्शुरन्स युनिवर्सल ना. तुमी कॅन्सर ट्रिटमेंटाक लोन घेवपाक लायतात लोकांक. DDSY 5 लाख रुपया दिता. 5 लाख रुपयान कॅन्सर सॉल्व जायना. स्पीकर सर, गेले वर्सा तुमी म्हणिल्लें की आयुष हॉस्पिटल पेडण्यां जातलें बाय डिसेंबर 2021. जालें काय कंप्लीट? आं, गोंयकार सुशेगाद, प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, FDA, हांव मंत्री आसतना व्हडलो बोवाळ जाल्लो फॉर्मालीन म्हणून. आनी आमी तेन्नाच्यान डिमांड करतात की फूड टेस्टिंग लॅबॉरेटरी करची SGPDN आनी होलसेल फीश मार्केटान. FDAची ब्रांच मडगांवां हाडची म्हणून. हेंय बी तूं बजेटान सांगता. सांगीत आहा 3 वर्सां जालीं, कांय येना. फॉर्मालीन आतां येता. हे वर्सा हे खेपे ईस्ट कोस्टूच ओपन आहा. काय हांव मंत्री आसतनाच फॉर्मालीन येतालें. आतां सगळें नुस्तें सेफ जालें. स्पीकर सर, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें कोणे तरी म्हाका भायर म्हणलें, म्हाका म्हणूंक पसून बरें दिसना. तें एक ट्रान्सफर स्टेशन जालां काय म्हणून. म्हळ्यार इट्स बिकम अ रिफरल हॉस्पिटल. थंय व्हरतात, थंयच्यान मागीर JMCन हाडटात. अरे तें हॉस्पिटल केदी व्हडली बिल्डींग ती, थंय स्पेशालिटी हाडपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हे जे कोवीड डेथ्स जे आहा पळय ते पसून फज केल्ले आहा. तुमी जर फिगर पळयले तातूंत कळटा की एक सडन जंप जाल्लो आहा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान ते फिगर पळोवचे. तुमकां कळटलें की हो जंप जाला तो कसो जंप सडन दिसता, हो तुमकां कळटलो. हांव ताजेर ते पडते मेले तांचे काडना वयर, कित्याक सारकें जायना. स्पीकर सर, एक ऑब्जर्वेशन डॅक घाला ब्रिजाचे वयर. आतां पार्किंग बिर्किंग खंय करप? तें कोण येतलो ताणी? खंय करपाचें पार्किंग? ब्रिजाचेर पार्किंग बी करप? स्पीकर सर, मोपा एअरपोर्ट फेज 1 टेंडर जालो 1900 कोटी. कनेक्टिविटी रोडाक कितले पडले? 1180 कोटी. 8 किलोमीटर रस्तो इज ऑलमोस्ट इक्वल देन हाफ द कॉस्ट ऑफ द एंटायर एअरपोर्ट टर्मिनल. हे खंयच खंयच्या गणितान बसना. कोणीय सांगलें आसतलो.